गोंयांत जमनी पोंच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक पयलीं प्राधान्य दितलो। तशेंच फोंड्या वाठारांतल्या मडकय मतदारसंघात ह्या कामात 40 कोटी निर्धारीत केल्या, अशी माहिती मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान दिली। शुक्रारा तळुले बांदोडे उडीर दुर्बाट फिडराच्या जमनी पोंच्यान लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो। ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी गणपत नाईक, वीज खात्याचे सचिव राजशेखर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ज्यो लायनी गेल्या त्यो लायनी अंडरग्राउंड वतल्यो आणि जो प्रॉब्लेम प्रत्येकाक जाता, खूप जाणांक जाला, थोड्या घर वाडोवपाचें आसता पूण घर वाडोवंक शकना, लायनी पयलीं गेल्या तरी घर वाडयता आनी मागीर लायनी काड म्हणटा। ताचे पेक्षा हें बरें, कारण हे जाले नंतर तुमचो मेजर प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो आणि त्या खातीरूच हे जे सबंद पोंडा तालुक्यांतले जे एस्टिमेट आसा, ऑन एन एवरेज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी 40 कोटी अंडरग्राउंड केबलिंगाक घेवपाचें हांवें मान्य केल्लें आसा आनी हांव घेतलोय बी, कारण त्याची गरज आसा, लोकां खातीर हे प्रोजेक्ट आसा आनी स्पेशली फॉरेस्ट एरिया, कुडाळकार एरिया ही जी आसा ते भरपूर त्रास जाता आनी तांचे खातीर हे काम आमी करपाचें जाता आनी त्याची सुरवात आयच्यान जाल्यार आज अशी सगळे सरपंच जे अशें ते तुमकां कित्याक येवंक शकले ना हें तुमकां खबर आसा, आनी ताचो टर्म सोंपलो। म्हाका आनंद आशिल्लो ते जर सगळे हांगा आशिल्ले म्हाजे स्टेजीर जाल्यार म्हाका आनंद आसतलो, कारण शेवट आमी सगळ्यांनी मेळून हें करपाचें आसा। पंचायत आसा पण बाकीचे जे लोक आसात तांणी हें करपाचें